नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांगा आयज लाहोरची राजधानी वियंचनांत भारतीय समुदायान दिलो व्हडा उमेदीन येवकार. प्रधानमंत्र्यांनी केले 21व्या आसियान भारत शिखर परिशदेक संबोधीत. नामनेचे उद्योगपती रतन टाटा काल राती संवसाराक अंतरले. आयज सांजे तांच्या कुडीचेर वरळी मसळून भुमेन शासकीय सन्मानान जाले निमणे संस्कार. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वर्सुकी संमेलनाक केले संबोधीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुभाष वेलिंगकर आयज दिवचलच्या पुलीस स्थानकाचेर रावले हजर. उच्च न्यायालयान फुडली सुनावणी दवरल्या येता त्या मंगळारा. नामनेचे संवसारीक टेनिसपटू राफेल नाडल हांणी टेनिस खेळांतल्यान आपली निवृत्तीची केली घोषणा. नोव्हेंबर म्हयन्यात जावपी डेव्हिस करंड सर्त ही ताच्या कारकिर्दींतली असतली निमणी सर्त. आतां खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज लाहोरची राजधानी वियंचन हांगा पावले. वियंचनांत पावले उपरांत भारतीय समुदायान तांकां व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज वियंचनांत 21व्या आसियान भारत शिखर परिशदेन वांटेकार जाले आनी उपस्थितांक संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगले की फाटल्या 10 वर्सांत आशियाई क्षेत्रा वांगडा वेपार $130 अब्ज पावला. तशेंच भारताची 7 देशां वांगडा थेट विमान सेवा सुरू आसा. पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है. आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी. तिमोर लेस्ते में हमने नया दूतावास खोला है. आसियान क्षेत्र में सिंगापुर पहला देश था जिसके साथ हमने फिनटेक कनेक्टिविटी स्थापित की और अब ये सफलता अन्य देशों में भी दोहराई जा रही है. कोविड असो वा आपत्कालीन समस्या असो भारतान सदांच हेर देशांक सहकार्य केला. भारत हो एक शांतिप्रिय देश आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगले. हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं. मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है. आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है. आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाय सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं. उद्योगपती रतन टाटा हांच्या कुडीचेर आयज वरळी मसळून भुयेंत शासकीय सन्मानान निमणे संस्कार जाले. ह्या वेळार गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चित्रपट क्षेत्रातले मानेस्त हजर आशिल्ले. देशातले नामनेचे उद्योगपती रतन टाटा काल राती संवसाराक अंतरले. भलायकी इबाडिल्ल्या कारणान तांकां मुंबयच्या एका खासगी इस्पितळांत दाखल केल्ले. उपचारा मजगतीं तांणी काल राती निमणो श्वास घेतलो.
तांची पिराय 86 वर्सां आशिल्ली। तांचे पार्थीव सध्या मुंबयच्या NCPA हांगा लोकांच्या अंतिम संस्कारा खातीर दवरल्यात। आयज मुंबयत रतन टाटा हांच्या पार्थिवाचे घरमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हेर मानेस्तांनी तांचे दर्शन घेतले। महाराष्ट्र आणि झारखंड सरकारान तांच्या सन्मानार्थ आयज एका दिसाचो राजकीय दुखवटो जाहीर केला। रतन टाटा हांणी न्यूयॉर्कांतल्या कॉर्नेल विद्यापीठांतल्यान आर्किटेक्टची पदवी मेळयल्या उपरांत 1962 वर्सा ते टाटा समूहान रुजू जाले। टाटा समूहांतल्या अनेक कंपन्यांनी काम केल्या उपरांत 1971 सालांत तांणी नॅशनल रेडिओ अँड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचे प्रभारी संचालक म्हणून काम सांबाळ्ळें। 1981 वर्सा ते टाटा इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष जाले। 1991 ते 28 डिसेंबर 2012 मेरेन ते टाटा सन्सचे अध्यक्ष जाले। तांच्या कार्यकाळान टाटा समूहाचो महसूल खुबशा पटींनी वाडलो आणि तो 2011 ते 12 वर्सा $100 अब्ज पावलो। रतन टाटा हांच्या फुडारपणा खाला टाटा मोटर्सान प्रवासी वाहन क्षेत्रांत प्रवेश केलो। त्या उपरांत नॅनो गाडी बाजारांत हाडली। केंद्र सरकारान तांकां 2008 वर्सा पद्मविभूषण दिवन तांचो भोवमान केलो। रतन टाटा हांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह आणि हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुःख उक्तायला। रतन टाटा हांच्या मरणाचेर घरमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगपती सुधा मूर्ती हांणी दुःख उक्तायला। रतन टाटा हे फकत उद्योगपतीच न्हय तर एक दानशूर आणि कर्तबगार मनीस आशिल्ले अशें मत तांणी उक्तायलें। जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही। ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण टाटा ग्रुप के रूप में बनाया। लेकिन साथ ही साथ उनका जो निहित चरित्र था, एक सेवाभावी, एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व था, उसको कभी बदला। मैं समझता हूं टाटा ग्रुप को ही नहीं बढ़ाया, देश सेवा करी और देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की। सबसे पहले मैं गोवा सरकार की तरफ से और गोवा के लोगों की तरफ से उद्योजक रतन जी टाटा, इनका जो कल रात देहांत हुआ, इनके ऊपर उनको श्रद्धांजलि देता हूं गोवा के लोगों की तरफ से। रतन जी टाटा जैसे बड़े उद्योजक जिन्होंने उद्योग जगत में खुद का नाम किया और अपने देश का भी नाम किया, स्पेशली जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लीड किया और अपना नाम पूरे देश और जग भर में किया, खास करके द स्टील इंडस्ट्री और जैगवार जैसी कंपनी यानी यूरोप में सेटअप करके एक इंडियन बिजनेसमैन, एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह के पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं, ये उन्होंने सबको दिखा के दिया। माननीय मोदी जी की स्टार्टअप इंडिया के कैंपेन के अंतर्गत खुद माननीय रतन जी टाटा ने स्टार्टअप इंडिया में इन्वेस्ट करके ढेर सारे युवाओं को उद्योग जगत में आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन कर एक अनमोल दुर्मिळ रत्न हरपलं, भारताचा कोहिनूर हरपला
असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, कारण रतन टाटा यांचं जे योगदान आहे देशासाठी, एक उद्योजक असून एक देशप्रेम, एक देशासाठी काहीतरी करावं ही प्रामाणिक इच्छा असणारा हा माणूस एवढ्या मोठ्या उंचीवर गेल्यानंतर देखील जमिनीशी त्यांचं नाळ जुळली होती. एक अतिशय डाऊन टू अर्थ अशा प्रकारचं ते जीवन जगले. साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी अशा प्रकारचं जीवन ते जगले. मी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 12.5 कोटी जनतेच्या वतीने त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. श्री रतन टाटा हे केवळ एक यशस्वी उद्योगपतीच नव्हते, तर एक अतिशय मोठ्या मनाचा व्यक्ती होता. रतन टाटांनी देशामध्ये उद्योग तर उभे केलेच आणि त्यासोबत एक मोठी विश्वासार्हता उभी केली. आणि टाटा हा जो ब्रँड आहे हा ग्लोबल केला, जगाच्या पाठीवर विश्वासार्हता त्यांनी उभी केली. रतन टाटा एक असे व्यक्ती आहेत की जे स्वतःपेक्षा समाजाकरता आणि देशाकरता जास्त जगले आहेत. अशा प्रकारचा व्यक्ती निघून जाणं हे या देशाचं फार मोठं नुकसान आहे. खरं म्हणजे त्यांची जागा कोणीच भरू शकत नाही. मी त्यांना विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. रूप सुंदर था, उनका दिल भी उतना ही बहुत सुंदर था. वो ट्रू टाटा थे. कंपैशन में लोगों के बारे में मदद करने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए, और बहुत क्लीन उनके माइंड था. एक पर्शियन वर्ड है और बॉम्बे हाउस में लिखा है, गुड थिंकिंग, गुड टंग, गुड हार्ट एंड गुड हैंड्स. उसके बारे में ऑल 4 एक ही लाइन में थे. क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे. वो चारों अलग नहीं था. ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है. उनके निधन से बहुत अपार नष्ट हमारा देश को, इंडस्ट्री को और वैयक्तिक मेरे लिए भी हुआ है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वर्सुकी संमेलनात संबोधित केले. या संमेलनाचो विकसित भारत ॲक्ट 2047 असो विशय आशिल्लो. येता त्या 25 वर्सांत सगळ्या क्षेत्रांत भारताक मुखार व्हरपाचें सपन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचें आसा. भारताची स्टार्टअप अर्थवेवस्था नेटान मुखार वता अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ढेर सारे डायमेंशन को उन्होंने ताकत देने का काम किया है और इसकी रूपरेखा भी तैयार की. इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, भारत को दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना, इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम खड़ी करना, स्किल्ड वर्कफोर्स का निर्माण करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जैसी सभी टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में भारत को पायनियर बनाना और कई सारे इमर्जिंग सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर ईवी तक, ये सारे सेक्टर में आज से ही भारत पायोनियर लीडर बने, इस प्रकार की नीतियों का निर्माण. गोंयांत वाडट्या गुन्यांवाचे फाटभुंयेर राज्यभरांतल्या पुलीस स्थानकांचेर भाडेकरूंच्या पडताळणेची मोहीम राबयल्या. ह्या मोहिमेचो आयज निमणो दीस. त्या निमतान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या मोहिमेचो लाभ घेवचो असो उलो मारिल्लो. आयच्या दिसा उपरांत जर कोणी भाडेकरू पुलीस स्थानकाचेर वचून आपली म्हायती दिली ना जाल्यार तांकां दंड फर्मायतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय सरकारच्या टॅलंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टॅलंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केला.
आयज खरें म्हणजे 10 तारीख लास्ट डेट दिल्ली आमी टॅनंट व्हेरिफिकेशन करची म्हणून. ह्या टॅनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूं ना ते विलिंगली येवन करचे आनी विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचे आनी विलिंगली येवन जर केलें ना आनी जर फाल्यां सकाळी पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टॅनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली. म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां एक 4-5 दिसांक स्वताहून येवन केलें कांय हरकत ना. पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट. चुकीचो थोडे जाण जे आहा पळय न्ही 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेंत बेश्टच घालपाक लागलेले आसा. कोणूच खंयसर कसले पयशे घेयना. आपल्या घरान जर रुमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचे आनी तांच्यांनी तेजो आयडी प्रूफ दिवचो. हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता त्याच्या हिता खातीर. आमी पयले आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करुनी गेल्लो आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट्स हे जे आहा पळय मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता. आयज भाडेकरूंच्या पडताळणी खातीर दिवचलच्या पुलीस स्थानकाचेर लोकांनी खूब गर्दी केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लागीं 5000 परस चड भाडेकरूंनी दिवचल पुलीस स्थानकाचेर हजर रावन आपली म्हायती दिली. आज जे चोरी आणि हे जाता ताका लागून बरें, पण अशे लायनीन खूब वेळ रावचे पडटा. जवळजवळ 200 लोक रावलेले आहात. फॉर्मालिटीज म्हणजे एक फॉर्म त्यांचो फॉर्मेट आहा तो फॉर्मेट भरून दिवपाचो, टेनंटाचे आणि ओनराचे दोगांचे नांव आणि आधार कार्ड दोगांचे 4 फोटो. अजून खूप जणांचे उरला पोस्टपोन करपा जाय, पण पोलीस सहकार्य बरें करतात. जाणट्यांनी मातशे प्रॉब्लेम, बाकी भुरगे रावू शकतात न्ही. आता खबरापत्रां घेऊया ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. पोन्ने गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर हाच्या कुडी विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्या प्रमाणान सत्र न्यायालयान अटक पूर्व जामीन न्हयकारल्या उपरांत सुभाष वेलिंगकार हांणी उच्च न्यायालयान धाव घेतली. उच्च न्यायालयान तांकां आयज सांजेच्या 5 वरां मेरेन चवकशी खातीर दिवचलच्या पुलीस स्थानकान हजर रावपाचे आदेश दिल्ले. पुलिसांक फावो ते सहकार्य दिलें जाल्यार तांकां अटक जावची ना अशें उच्च न्यायालयान सांगिल्लें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण सुभाष वेलिंगकार हे दिवचल पुलीस स्थानकाचेर आयज सांजे हजर रावले. ह्या वेळार उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, उपअधीक्षक सागर एकोस्कार, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकार आनी हेर पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले. फुडल्या सप्तकांत मंगळारा ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली. On 15th October is the hearing, so that time the PI or the IO will be giving a report on what is the progress of the investigation, whether he is complying or not, whether he is joining the investigation properly or not. If he is not joining properly, then the ABA will finally be denied. If he is joining and if he is cooperating, then the ABA will be allowed. I have represented respondent number 4, intervener number 4, that is Warren Alema. पणजेंतली धोकादायक जाल्ली पोन्नी नुस्तें मार्केटाची इमारत मोडपाच्या कामाक आतां सुरवात केल्या. ही इमारत धोकादायक जाल्ल्या कारणान दुकानदारांनी जागा खाली करपाची नोटीस पणजे महानगरपालिकेन दिल्ली. नुस्तें विकप्यांक शेजाराक एक शेड घालून नुस्तें विकपाची वेवस्था केल्या. पणजेचे आमदार महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी ह्या कामाची पळोवणी केली.
trying to tell you. This is a teething period. Just a question of 1 to 2. I am sure that Commissioner will take care of whatever is necessary. We will see that there will be no all this whatever the waste goes out as far as the fish cutting is concerned. Everything will be clear. So within 2 days it will be clear. Within 2 to 3 days. I am just telling that Commissioner basically will take whatever needs to be necessary precautions, whatever needs to be taken. That is thing. It is beneficial for all of us. A new market basically. आंतरराष्ट्रीय भारतीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी 2024च्या फिल्म बाजार विभागा खातीर 4 मराठी चित्रपटांची निवड केल्या अशी घोषणा काल महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हांणी केल्या. ह्या चित्रपटांत आत्म पॅम्पलेट, 13 विषय हाड आणि छबिला हांचो आस्पाव आसा. खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. फिनलंड हांगा सुरू आशिल्ल्या आर्कटिक उक्त्या बॅडमिंटन सर्तींत काल भारताच्या किरण जॉर्ज हांणी दादल्यांच्या एकोडी उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. तांणी संवसारीक क्रमवारींत 75व्या सुवातेचेर आशिल्ल्या तायवानच्या वांग झू वेई हाचेर 23-21 आनी 21-18 अशा सेटांनी जैत मेळयलें. आयज किरण जॉर्ज हाचो खेळ इंडोनेशियाच्या जॉनाथन क्रिस्टी हाच्या वांगडा जातलो. नामनेचे संवसारीक टेनिसपटू राफेल नाडल हांणी टेनिस खेळांतल्यान आपली निवृत्तीची घोषणा केली. डेव्हिस करंड सर्तींतली नोव्हेंबर म्हयन्यांत जावपी सर्त ही ताच्या कारकिर्दींतली निमणी सर्त आसतली. नाडल हांणी आयज समाज माध्यमाचेर ही म्हायती दिल्या. 38 वर्साच्या नाडल हांणी वट्ट 22 ग्रँड स्लॅम सर्ती जिखल्यात. राफेल नाडल हांणी सगळ्यांत चड 14 फावटी फ्रेंच उक्ती सर्त जिखल्या. अशी कामगिरी खंयच्याच टेनिसपटूक आयज मेरेन शक्य जावंक ना. ह्या रिकॉर्डा खातीर नाडलाची तांबडे मातयेचो सम्राट अशी वळख आसा. फ्रेंच उक्ती टेनिस सर्त ही तांबडे मातयेंत जाता. भारत आनी बांगलादेश मजगती जाल्लो दुसरो T20 सामनो भारतान जिखलो. हो सामनो जिखून भारतान 3 खेळांच्या माळेन 2-8-0 अशी आघाडी घेतल्या. भारतान पयली फलंदाजी करीत निर्धारीत 20 षटकांनी 9 गडे वगडावन 221 धांवड्यो काडल्यो. ह्या मोखीचो फाटलाव करतना बांगलादेशाक सगळे गडे वगडावन फकत 135 धांवड्यो काडप शक्य जालें. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 29.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियसांतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज लाहोसची राजधानी वियंगचनांत भारतीय समुदायान दिलो व्हडा उमेदीन येवकार. प्रधानमंत्र्यांनी केले 21व्या आसियान भारत शिखर परिशदेक संबोधीत. नामनेचे उद्देगपती रतन टाटा काल राती संवसाराक अंतरले. आयज सांजे तांच्या कुडीचेर वरळी मसणभुंयेंत शासकीय सन्मानान जाले निमणे संस्कार. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज दिल्लींतल्या विज्ञान भवनांत PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीच्या वर्सुकी संमेलनाक केले संबोधीत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुभाष वेलिंगकार आयज दिवचलच्या पुलीस स्थानकाचेर रावले हजर. उच्च न्यायालयान फुडली सुनावणी दवरल्या येता त्या मंगळारा. नामनेचे संवसारीक टेनिसपटू राफेल नाडल हांणी टेनिस खेळांतल्यान आपली निवृत्तीची केली घोषणा. नोव्हेंबर म्हयन्यांत जावपी डेव्हिस करंड सर्त ही ताच्या कारकिर्दींतली आसतली निमणी सर्त. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.